मोपा पेडणे हांगा जावपी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक धनगर समाजाची घरां गेल्ली तांचे गोंय सरकारान पुनर्वसन केल्लें, मात तांकां आजून जमनीची मालकी दिवंक नाशिल्ली. उपमुखेलमंत्री तशेंच थळावो आमदार मनोहर आजगांवकाराच्या हस्तुकेत मोपा पीडित धनगर समाजाक जमनीचो मालकी हक दिवपा संदर्भात प्रमाणपत्रां दिवपाचो कार्यक्रम हालींच पेडण्यान जालो. मोपा पीडित 14 धनगर कुटुंबांक उपमुखेलमंत्री आजगांवकाराच्या हस्तुकी प्रमाणपत्रां दिली. वयल्यान सगळ्यान व्हडलें काम केलां ह्या गव्हर्मेंटान, मनोहर पर्रीकरान. ते म्हणटी सगळी घरां जमीन दिवन हर एक घरांतल्या भुरग्यांक काम दिलें, नोकरी दिली एअरपोर्ट. हे सगळ्यान म्हत्वाची. थंय आसले जाल्यार तुमी थंयच रावताले आनी कांय जावं शकनासलें, पण हांगा येवन ही सगळ्यो फेसिलिटी तुमकां मेळ्ळ्यो आनी तुमी मालक जाले. हे एक मनाक सुसेगाद. ह्या मतदारसंघात आमदार जाल्या पासून हांव प्रामाणीकपणान काम करता आनी फुडें व्हरता. तुमचो आशिर्वाद आनी जे मनोहर पर्रीकरान जें काम केलें हें भविश्यान हांव विसरूंक शकना. ताणें म्हजें उतर दवरलें, रात दीस काम केलें. हांव मागता जाता तितलो बेगीन हो एअरपोर्ट तयार जावचो आनी लोकांक आज एम्प्लॉयमेंट म्हण तो मेजर प्रश्न आसा, नोकऱ्यो हो मेजर प्रश्न आसा. आनी नोकऱ्यो खंय मेळीत जाल्यार ते म्हाज्याच मतदारसंघात मेळूं शकता, न्हय गोंयांत आनी खंय. कारण आमच्या कडेन प्रोजेक्ट आसा. आमच्या कडेन आतां एअरपोर्ट तयार जाता. आमच्या कडेन आतां इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जाता जो 35,000 सिटींग कॅपेसिटी. रवींद्र भवन जाता. रवींद्र भवन आतां आमी थंय बांदपाक सोदताले, जंय आमी जागो घेतलोलो, पूण मदींच कांय कंप्लेनी आयली आनी तांकां मेन टावनान जाय जालो. आमी इन्स्ट्रक्शन दिला कलेक्टराक, ह्या 8 दिसां भितर तूं जागो पळय, आसा जाल्यार थंय बांदया, ना जाल्यार आमी बांदपा आहा थंय बांदपाचें ठरयतलेच. पण जागो खंय आसीत मेन थंय. रवींद्र भवन जाता, आयुष्य हॉस्पिटल जाता. श्रीपाद नायकान पयलींच वॉर्निंग दिलें आनी सांगलां